नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश प्रभावणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर। गोंय विद्यापीठाक नेका कडल्यान मेळ्ळा A+ ग्रेड। पयल्याच फावट विद्यापीठाक मेळ्ळा हो मान। A+ ग्रेड मेळिल्ल्यान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विद्यापीठाक भेटयली परबी। उच्च माध्यमीक विद्यालयातल्या कांय शिक्षकांक नीट आनी JEE सारख्या परीक्षे विशीं कांयच खबर ना अशें आसतना शिक्षक विद्यार्थ्यांक आनी शिकयतले तरी कितें, मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो हुस्को। पणजे बंदर कप्तान खात्याच्या भायर न्हंय येरादारी कर्मचाऱ्यांचो मोर्चा। बंदर कप्तान खात्याचेर भ्रष्टाचाराचो केला आरोप। आमच्यो मागण्यो पुराय जाल्यो ना जाल्यार सगळ्यो फेरी सेवा बंद दवरपाची दिली शिटकावणी। कुंकळे इंडोर स्टेडियमाची जाल्या उतिकाय। स्टेडियमाचे पाखे मोडल्या, वण्टी फुगल्या। प्रशासनाचे आनी पालिकेचे दुर्लक्ष। फार्मागुडी कटमगांव रस्त्याची जाल्या चाळण। यो वच करप्यांक सोंसचो पडटा त्रास। NIT लागसर आशिल्ली गेट श्रावण म्हयन्यांत करची उक्ती। अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापकाक बरयतले प्रश्न। सरपंच रामचंद्र नायकाची माहिती। मडगांव पालिकेच्या बसकेंत हायड्रॉलिक पार्किंग प्रकल्प संसोड्यार 15 TPL प्लांट उबारपाक मेळ्ळ्या मान्यताय। सर्वसाधारण बसकेंत हेर म्हत्वाचे थाराव जाले पास। आनी आतां खबरो विस्तारांत। गोंय विद्यापीठाक राष्ट्रीय मुल्यांकन आनी मान्यताय मंडळ म्हटल्यारूच नेका कडल्यान A+ ग्रेड मेळ्ळ्या। गोंय विद्यापीठाक पयल्याच फावट A+ ग्रेड मेळिल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगिल्लें आसा आनी ही ग्रेड विद्यापीठाच्या शैक्षणीक मळाचेर संशोधन आनी हेर कार्यावळींनी महत्वाची उदरगत दाखयता। A+ ग्रेड मेळिल्ल्यान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोंय विद्यापीठाक परबी भेटयली। नॅक एक्रेडिटेशन मेळ्ळें गोवा युनिवर्सिटी आतांच म्हणजे डिक्लेअर जाला A+ नॅक एक्रेडिटेशन मेळ्ळा। त्या बद्दल हांव गोवा युनिवर्सिटी चान्सलर आनी पुराय टीम हांचें खूब खूब अभिनंदन करता। गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट तांकां खूब पयलीं पासून आसा फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड वॉटेवर द पर्पज आमी दिला। हांव परत एकदां तेंच्या एंटायर टिमीचें खूब खूब अभिनंदन करता। सातत्यान तांच्यांनी असाच पद्दतीन युनिवर्सिटी जी आहा पळय फर्स्ट टायम A+ ग्रेडीचेर पावला हें पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता। तातूंत आसता क्रायटेरिया 6 आनी गव्हर्नन्स फॅकल्टीक लागून कितें तुमी हें करता फॅसिलिटीज आसा। मागीर फॅकल्टी तुमचे रिफ्रेशर कोर्सीस, ओरिएंटेशन कोर्सीस, इंडक्शन प्रोग्राम्स ते तुमी ताका कशें हेल्प करता तें सगळें ताजेर आसता। आनी ताज्या प्रमाणे ते कितले आउट ऑफ तुमचे 200 फॅकल्टी समज आसा तातूंचे कितले फॅकल्टी तुमी केला ताजे प्रमाणे तो डेटा ते वागता आनी तांचे प्रत्येक डॉक्युमेंट सर्टिफिकेट मागता टिचर्साची गेला काय ना सगळ्यो गोश्टी आसता। ती क्रायटेरिया 6 जाली। आनी लास्ट क्रायटेरिया आहा ती तुजी ही एक्सटेंशन एक्टिविटीज, इंस्टिट्युशनल बेस्ट प्रॅक्टिसीस, एक्सटेंशन एक्टिविटीज। सो तातूंत तुमी तुमच्या भुरग्यांनी फॅकल्टीनी भायर वचून गांवांनी किंवा आनी खंय वचून किंवा सोसायटी आउटरीच एक्टिविटीज किंवा विदीन कॅम्पस कितें कितें केलां ते सगळे एक्टिविटीज ते आसता। आमची ग्रेड आसता पळय ती 17/7/2025 आसा कालच्यान ती फुडली 5 वर्सां पर्यंत वॅलीड अशें आमकां इन्फॉर्मेशन। A+ मेळ्ळ्या कारणान ताका खुबशे बेनिफिट्स आहा। तूं आतां म्हणल्यार आवटसायड ते मातशें म्हाका पळोवचें पडटलें। बाकीचे हे ऑपॉर्च्युनिटीज खूब आसा, रिसर्च फंडींग किंवा फॉरेन स्टुडंट येवं शकतात। कोणी जाल्यार तुजी युनिवर्सिटी ग्रेड पळयता न्हू, फॉरेन स्टुडंट्स येवं शकता शिकपाक किंवा बाकीचे आमचे स्टेट्साचे भुरगे येवं शकता आनी किंवा आमचे बाकीचे भुरगे गोंयांत आसा पळय तांकां शिकपाचें उमेद आणखी करपाक जाय आनी बाकीचे नवे नवे कोर्सीस करपाक सुरू आसा त्या कोर्साक येवं शकतात। उच्च माध्यमीक विद्यालयात शिकोवपी कांय शिक्षकांक नीट JEE सारकिल्ल्या परीक्षे विशीं कांयच खबर ना ही सामकी हुस्को करपा सारकी गजाल आसा। अशा परिस्थितीत शिक्षक विद्यार्थ्यांक आनी कितें शिकयतले म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान प्रश्न केला। SCERTच्या करियर गायडन्स कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयतालो। गोंयांतल्या प्रत्येक भुरग्याचो करियर जावपाक जाय। नो डावट प्रत्येक भुरगो म्हणजे डॉक्टर, इंजिनियर, नर्स, टिचर्स जातलो असो ना। ताज्याय पलीकडे वेगळे करियर आसा। ताज्याय पलीकडे तो आनी कितें तरी शिकूं शकता। बट इट इज 100% यू वॉन्ट टू डिसायड अकॉर्डिंग टू युअर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू युअर पॅशन, अकॉर्डिंग टू युअर हॉबीज। थोडे जाण खूब बरे मार्क्स पडले आसतले इन सायन्स, म्हणजे त्यांनी नीटूय क्रॅक केली आनी JEE क्रॅक केली। खूब भुरगे आसा दोज हू हॅव टॉप इन बोथ द एग्जाम्स।
म्हटल्यार थोड्या जाणांक नीटाच्या बद्दल आनी जेईच्या बद्दल आज रिसंटली हांव फाटल्या 4 दिसां पयलीं थोडे भुरगे पळयता कित्याक वी हॅव नॉट गिवन द जेई. म्हाका एडमिशन जाय आशिल्लें इंजिनियरिंगाक, हांवें जेईच दिवंक ना. कित्याक तर म्हाका खबरूच नासलें. आफ्टर तूं 12th शिकता जर ज्या इंजिनियरिंगान एका वचपा जाल्यार नीट आनी जेई एग्जाम दिवंक ना. एखादो स्टुडंट्स खबर ना म्हणटा म्हणजे त्या हायर सेकंडरीची टिचरांची म्हाका कीव येता. पयलीं हांव पेरंट्सांची न्ही, हांव परत एकदां सांगता, हायर सेकंडरीच्या टिचराची म्हाका पयलीं कीव येता. तो कितें शिकयता काय म्हणून. जर ताका भुरग्याचें करियर डिसायड करपाक जेईक बसपाक जाय आनी टायमार तेणी फॉर्म भरपाक जाय हें जर सांगना आसत जाल्यार तो आनी कितें शिकयतलो. त्या खातीर हांव मुद्दामून म्हणजे म्हज्या समोर मॅक्झिमम स्टुडंट्स आसा. डोंट डिपेंड अपॉन समवन अदर्स हू वील टेल यू. There are so many vast career opportunities are available in the state of Goa. कुंकळे इंडोर स्टेडियमाची सध्या अवतिकाय जाल्या. संबंधीत प्रशासनान आनी कुंकळे पालिकेन ताची देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान बाबत स्थिती जाल्या. तेन्ना आमदारान हातूंत लक्ष घालून इंडोर स्टेडियम दुरुस्त करचो म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या. आदले शार उदरगत मंत्री जोकीम आलेमाव हांणी कनाल पुरोवन कुंकळे वाठारांत भुरग्यां खातीर व्हडलो इंडोर स्टेडियम बांदिल्लो. ताचे उक्तावण 2007 वर्सा जाल्ले. मात आतां ह्या इंडोर स्टेडियमाची सामकी अवतिकाय जाल्या. स्टेडियमाचे पाखे मोडल्यात, पावसाक लागून ताच्यो वण्टी फुगल्यात. तेन्ना आतां हो इंडोर स्टेडियम कोसळपाच्या मार्गार आसा म्हूण थळाव्यांनी भंय उक्तायला. मजगतीं ह्या प्रकाराचेर कुंकळे पालिका आनी संबंदीत प्रशासनान पुरायपणान दुर्लक्ष केलां. 2007 वो इंडोर स्टेडियम इनॉग्रेट जाल्लो. ज्या जाग्यार हो जाल्लो तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार ज्या जाग्यार हो एक कॅनल आशिल्लें. एक कॅनल पुरोवन आमकां कुंकळे जागो कोण दिवपाक रेडी नाशिल्लो 2000. सो जोकी आलेमावन एक जो पयली युडी मिनिस्टर ताणें एक हें लायली, तकली लायली आनी एक कॅनल जें आशिल्लें पळय तें यूज नाशिल्लें म्हणून हिंग कॅनल पुरोवन एक WRDचो जागो आशिल्लो आनी कॅनल स्टॉप आशिल्लें हिंगा. तो हिंग स्टॉप जातालें सगळें उदक सालावलीच्या डॅमाचें तें उदक हिंग स्टॉप जावन हिंग हें उदक फिलींग करून हो एक टायटॅनीक बोट हाडून हिंग कुंकळ्यान दवरली. एकेचो नांवूच दवरलो आमी टायटॅनीक बोट. शेपूच असली बोटी भशेन आशिल्ली टायटॅनीक बोट. पण त्या टायटॅनीक बोटाक वयर रूफ ना. आतां तो रूफ सगळो गेलो आहा. ती बुडपाची कागारी आहा टायटॅनीक बोट ही. आतां ती एकदम बुडोवन तेगे वयले रूफ मोडोन सकयले फ्लोर सुद्दां पेडेर जालो आहा. वणट फुगलो आहा तेगेली. एक तर हें मड पुरोवन ही बांदला आनी वयल्यान हें आनी जातकीर ही कोसळटली. हें एक हॉल आमचे कुंकळी गांवांत एक व्हडलें हॉल जालें. रिक्रिएशन हॉल म्हणून हें हॉल केल्लें. हितूंत लोक भुरगे बॅडमिंटन खेळटाले आनी जायत्यो एक्टिविटीज जाताल्यो, इंडोर एक्टिविटीज जाताल्यो. आतां ते हॉल रिपेर जालना कारण तेजो रूफ गेला आखोच. भितर उदक पडटा आनी सिलींग आहा तें फॉल सिलींग आहा तें आख्खी कंप्लिटली कलॅप्स जालां आनी तें आतां युटिलायज करपाक जायना. कांय 2 साल पयलीं तें 2 वर्सां पयलीं तें आतां बंद जाल्लें. तें तशेंच आहा आनी तें फ्रॉम बॅड टू वर्स सांकळे म्हणल्यार आतां आनी सारकें कंडिशन तेजें वर्स जालां. कुंकळ्याचें डेव्हलपमेंट हें आमचे एक्स अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरान केल्लें. कुंकळी डेव्हलपमेंट व्हडलो बोवाड जालो. कुंकळ्यान डेव्हलपमेंट जालां दिश्टी पडटा सगळ्यांक डेव्हलपमेंट जालें तें. उलयता जाल्यार डेव्हलपमेंटाचेर खूब उलोवपाक जाता आनी डेव्हलपमेंट कित्याक लागून जालां, कोण केलां आनी कित्याक लागून केलें आमकांय खबर आहा. डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, हे पयशे स्पेंड करपाक जाय पब्लीक मनी म्हणून केल्या अशें जाल्यार म्हाका दिसता. कित्याक हें डेव्हलपमेंट हॉलां सगळीं हॉल आज कलॅप्स जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर कुंकळेच्यान रिपोर्टर भीमा पाटील. फार्मागुडी कटमगाळ दादा देवस्थाना कडेन वयता आसतना रस्त्याची अवतिकाय जाल्या. पुराय रस्त्याक खड्डे पडिल्ल्यान यो वच करप्यांक त्रास सोंसचो पडटा. ताका लागून NIT लागसर आशिल्ली गेट श्रावण म्हयन्यांत उक्ती करपाक अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापकाक पत्र बरयतले अशें बेतोडचे सरपंच रामचंद्र नायकान सांगलां. अंत्रूज म्हालांतलो राखणदार कटमगाळ दादाचें दर्शन घेवपाक लाखांनी भावीक येतात. मात कटमगाळ दादाच्या देवस्थाना कडेन वचपी रस्त्याची चाळण जाल्या. पुराय रस्त्याक खड्डे पडिल्ल्यान यो वच करप्यांक त्रास सोंसचो पडटा. पावसाच्या दिसांनी
दिसांनी फोंडकुलांनी उदक भरून उरिल्ल्यान गाडी चलोवप्यांक फोंडकुलांचो अदमास येना. श्रावण म्हयन्यांत लाखांनी भाविक कटमगार दादाचे दर्शन घेवपाक येता. देखून NIT लागसार आशिल्ली गेट श्रावण म्हयन्यांत उक्ती करपाक अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापकाक पत्र बरयतले अशें बेतोडेचे सरपंच रामचंद्र नायकान सांगले. कितलोसो अंदाज लोक जाता? लाखांनी 1 लाख न्ही अशें लाखांनी जाता पळय घेवन. सो सांगप ना. श्रावणाकूच आसता हय श्रावण आनी लोकांचे कितें पळय आंगुणे आहा ते तेन्ना दिता त्या दिसा गोडशाकच येता ना लोकांचे आंगुणे आसतात भरपूर तेका लागून येता लोक येतात. खंयचे खंयच्यान येता लोक? खंयचे खंयच्यान लोक येता? पळय महाराष्ट्राचे येतात कर्नाटकाचे येतात कितें सगळे म्हणजे इकडे पोळे धरून म्हणजे कारवार धरून सगळे लोक येतात. ते इकडे बेळगांव धरून ते सगळे लोक येता. सगळे राष्ट्राचे. सो श्रावणाकच चड येता लोक. हय गाडी रोड गेलो पळय तो सामकोच चाळण जाल्ली आसा त्या रोडाची. सो तुमी आतां कितें गोडशाच्या प्रोग्रामाक कितें उपाय केला? श्रावणाचे 4य आयतार आसता तेन्ना कटमगाळीन गोडशाचो उत्सव आसता आनी त्या उत्सवाच्या निमतान आमकां तो जो आतां सद्याक रोड आसा तो रोड सगळो पेड्यार जाल्लो आसा कारण तेचे खड्डे पडलेले आसा. पूण तेवूय बीन आमी आमच्या आमदाराक सांगून आमी तेवूय बीन काम काडलेलें आसा आनी तेचे पोट वस्त आसा ते सगळे ते PWD नाल्यार आमी गोडशे तरी क्लियर करून दिता. तरी सुद्दां गोडशाक इतली गर्दी येता आनी ट्रॅफिकाक इतलो प्रॉब्लेम जाता. आमी गोवा इंजिनियरींग कॉलेज प्रिंसिपल तेका आमी एक लेटर करपाचें आसा आनी तो आमकां 4य जे संडे जे आमचे उत्सव जाता गोडशाचो श्रावण म्हयन्यान ते खातीर आमकां तेची इंटरनल जो रोड आसा तो पब्लिका लागून ओपन दवरचो अशें आमी तेका रिक्वेस्ट करपाचें आसा. लेटर करतले. लेटर करून आमी तेचे कडेन रिक्वेस्ट करून ते आमी हें करून घेतले. फर्मागुडी हांगसरल्या कटमगार दादा ह्या देवस्थाना कडेन जो रस्तो गेला तो सामकोच खड्डेमय जाल्लो आसा. पावसाचें उदक भरल्या कारणान ह्या खड्ड्याचो अंदाज येयना. तेका लागून 2 व्हिलर ज्या हांगा येतात तांकां त्रास जातात. आतां बेगीनूच श्रावणाचो म्हयन्याक हांगा दर आयताराक गोडशाचो कार्यक्रम जाता आनी ह्या गोडशाच्या कार्यक्रमाक हजारांनी लोक उपस्थित रावतात. मेन म्हटल्यार गोंया बरोबर कर्नाटक आनी महाराष्ट्राचे लोक हांगा गोडशाच्या कार्यक्रमाक येतात. तेका लागून स्थानीक पंचायतीन लोकांक त्रास जावपा जायना म्हणून GECच्यान जी दुसरी गेट बंद आसता ती गेट भाविकांक त्या दिसा ओपन दवरपा खातीर खास लेटर GECच्या प्रिंसिपलाक दितले अशें सरपंच रामचंद्र नायक यांनी सांगलेलें आसा. ते तर जालें जाल्यार लोकांक जे भावीक गोडशाच्या कार्यक्रमाक येतले तांकां सामकेंच बरी सोय जातली अशें स्थानिकांचें म्हणणें आसा. फर्मागुडीच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. अंतर्गत उदकामार्ग खात्याचो संचालक विक्रम सिंह राजे भोसलेक सेवेत बढती दिल्ल्यान आदले मंत्री मिकी पाशेकोन खर आक्षेप घेतला. सरकारी परवानगी नासतना फेरीबोटीचे इंजिन खासगी पक्षाक विकला असो दावो मिकी पाशेको हाणें केला. ह्या प्रकरणात दक्षता खात्याकडेन कागाळ करून अंतर्गत उदकामार्ग खात्याचो संचालक विक्रम सिंह राजे भोसलेच्या पेन्शनांतल्यान आर्थीक लुकसाण भरपाय वसूल करची अशी मागणी पाशेको हाणें ह्या वेळार केल्या. विक्रम सिंह राजे भोसले हो सिनियर सुप्रिटेंडंट म्हणून आहा वर्कशॉप सुप्रिटेंडंट ताका एडिशनल डायरेक्टर म्हणून केलेलो आहा आनीक ह्या मनशान लोकवाला कसलो केला 2016 आमी मंत्री आशिल्ले 2017 आनी त्या टायमार हेणें प्रपोजल मांडले सरकाराचे 9 इंजिन हाडपाक ज्यो फेरी बोटी आहा ताका रिपेर करपाक कित्याक इज अ टेक्निकल तो टेक्निकल म्हणटच तेणें प्रपोजल घातलो सिनियर वर्कशॉप सुप्रिटेंडंट तेणें प्रपोजल घातलो आनी 4 इंजिनां हाडली. त्या नंतर 17-18 4 इंजिनां हाडली आनी मागीर 18-19 आनी 4 हाडली. 9 हाडूंक 4 हाडली. प्रपोजल 9 घेतलो आनी ही इंजिनां हाडलेली कित्याक ज्यो फेरी बोटी आहा त्यो फेरी बोटी पयली हाडना ही इंजिनां बसोवपाक. पूण हेणें कितें केलां सरकाराचे एप्रुवल नासतना ही 8य मशिनां प्रायवेट पार्टीक दिली. सरकार असल्या मनशाक तुमी एक्सटेंशन दिवपाचें ना. सो सरकाराचें नांव बदनाम जाता
असल्या मनशाक डिपार्टमेंट 108 ॲम्ब्युलन्स सेवेत आता आनीक 2 ॲम्ब्युलन्सांचो आस्पाव जाला. हाका लागून आपतकालीन परिस्थितीत मजत जातली. कलरकॉन एशिया प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या कंपनीन ह्यो 2 ॲम्ब्युलन्सी CSR उपक्रमा खाला दान केल्यात अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली. आमकां आमचे सेक्रेटरी हेल्थ अरुण मिश्राजी, आमचे डॉक्टर राजेंद्र प्रेजर रावजी, आमची सुषमा 108ची इंचार्ज आनी आमचे डायरेक्टर रुपा गेली. आनी आमी आयज हेणी आमकां 2 ॲम्ब्युलन्सीस कार्डियक ॲम्ब्युलन्स आमी दिल्ले आसा आनी ते आमी कमिशन करता. पूर्ण स्टाफींग बरोबर आमचे ॲम्ब्युलन्स आमी लोकां खातीर आमी हे चालू करता. 108 गोंयान आमी 3रे राज्य आशिल्ले पयलीं जेन्ना आमी 108 आमी चालू केल्ले. आयज डायरेक्टरची उपस्थितीन आमचे सेक्रेटरी हे मुद्दम आयिल्ले की वेगवेगळे हेल्थाचे विशयाचेर चर्चा करून हे ॲम्ब्युलन्स सर्वीस आनी कशें आमी एनहान्स करपाचें. आनी आमी कलरकॉनाक आमी आभार व्यक्त करता की पयलींच्यान तेणी आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आसा की गोंय राज्यांत बऱ्यापैकी सेवा लोकांक गांवचे एमर्जन्सी सर्विसीस आमी एनहान्स करपाक शक्य आमकां. ह्या तरेचे आमी वेगळे पॅशनेट अशे कंपनीज जे बरे रितीन आमकां सपोर्ट करतात आमी तेंचे खरेंच आभार व्यक्त करपाक जाय. मडगांव पालिकेच्या बसकेत हायड्रॉलिक पार्किंग प्रकल्पाक मान्यताय मेळ्ळा. तशेंच पालिकेच्यो ज्यो गाडयो आसात तांकां पालिकेच्या इमारती सारकोच रंग दितले. कोयर वेवस्थापना खातीर सोनसड्याचेर 15 TPL प्लांट उबारपाक मान्यताय मेळ्ळा. पोन्न्या बस स्टँडाचें नूतनीकरण करपाचोय निर्णय घेतिल्ल्याचें नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान सांगलें. शुक्रारा मडगांव नगरपालिकेची सर्वसाधारण बसका जाली. ह्या बसकेत महत्वाचे थाराव पास जाले. पयलींचे सगळे मिटींग जाले, सगळे मिटींगेचे मिनिट्स एप्रूव जाल्यो. आनीक प्रोवायडींग एक म्युनिसिपल बिल्डिंगेचे जे ऑलरेडी प्रोसेस सगळें जाल्ले कडेन आहा म्युनिसिपल रिनोवेशन ताजें आमी आज रिनोवेशन घेतलें. म्हणजे ऑलरेडी हांवें तुमकां आतां सांगता फूल आमी रिनोवेशन करता मडगांव म्युनिसिपालिटी. हायड्रोलिक कार पार्किंग जे पार्किंग आसा ताजें आमी आज रिनोवेशन घेतलां. ऑलरेडी आमी फंड 5.5 कोटी ऑलरेडी डेपोजीट केले कडेन आहा. एक 4 गाडयो ऑलरेडी आमी पयलीं प्रपोजल धाडली कडेन आहा 4 नवे ट्रक घेवपाचे. तातूंत भितर आमी एक पयर सजेशन केलें म्हणजे आमी म्युनिसिपालिटीचो नवो पेंट मारला. सो तोच पेंट म्हणजे ताजो रेप्लिका आमी सगळे म्युनिसिपालिटी व्हेहिकल्स आसा पळय म्युनिसिपालिटीचो कलराचो ते कलरान म्युनिसिपालिटी ट्रक्स जे आसा व्हेहिकल ज्यो गार्बेज व्हेहिकल्स आनी तो पेंटींग ताजो करचो अशें ताणें पेंट घेतले कडेन आसा. संसदान आमचे पयर ऑनरेबल युडी मिनिस्टरान आमचे ब्युटिफिकेशन करून झाड रोमन तांचे एक्सपोर्ट फॅक्टरी आमी आज अप्रुवल घेतले कडेन आहा. प्लांट 15 TPL म्हणजे 15 टनाचो प्लांट आमी गव्हर्मेंटान म्हणजे हाजे गॅडान आमकां जे प्रपोजल दिल्ले कडेन आहा ताजोय आमी सेटअप करपाचो प्रपोजल संसदान घालपाचो ताजें आमी एक अप्रुवल घेतले कडेन आसा. पयर एक कोण तरी मेसेज स्प्रेड केली की 70 गाड्या आमी ओल्ड बस स्टँडाचेर बांदता म्हणून. थोडे कशें आहा थोडे पयलीं प्रपोजल बाबा कितें आमी स्टडी केलें हें समजूनच घेना. बेश्टेच उलयता की 70 गाडी थंय ऑलरेडी 70 गाडी आसात. फातिमा स्कुलाचें कंपाऊंड आसा पळय ताका तेकून एक 25 गाडी आसा. मडगांव पालिकेत जे BJP पॅनल आसा ते भाजपाच्या डबल इंजिनाचे तिसरे इंजिन आसा आनी हे तिसरे इंजिन लोकांक लुटपाक सामकें तयार आसा अशें काँग्रेसचो फुडारी सावयो कुदिनोचें म्हणणें. हे तिसरे इंजिन चड शुल्क आकारून लोकांक लुटपाक सोदता. तांकां कसलेच कायदे लागना अशी टिका सावयोन केला. आज जे लोकांनी विटनस केला जे कोण लोक आयिल्ले ते पळोवपाक हितून सामकें सिद्ध जाता की हे BJP कावन्सिल जें आसा तिसरें इंजीन डबल इंजिनाचो तिसरें इंजीन हें सामकें लोकांक लुटपाक सामकें एवर रेडी आसा. तांकां कायदे बायदे कांयच पडना. आतां आमकां एक प्रश्न करपा जाय प्रमोद सावंत आनी ह्या BJP गव्हर्मेंटाक की आनी एक ऑर्डिनन्स हाडलें काय म्हण. फाटीं एक ऑर्डिनन्स हाडलें इलेक्शनाचेर वोटींग करपाचें आनी एक ऑर्डिनन्स हाडलें काय म्हण की कन्फर्मेशन ऑफ मिनिट्स हें काडून उडयलें काय म्हण. कित्याक वॉट इज कन्फर्मेशन ऑफ मिनिट्स? कन्फर्मेशन ऑफ मिनिट्स इज टू फायनलायज द मिनिट्स. ते मिनिट्स सारके रिकॉर्ड जाल्या काय ना म्हण. द व्हेरी फॅक्ट पळय सद्या सेकंडेड म्हण एक्स चेअरपर्सन घनश्याम शिरोडकराचें नांव आसा आनी घनश्याम शिरोडकर म्हणटा की आपण सेकंड करूंकच ना. ते सुद्दां एक्सेप्ट करनात. सो द व्हेरी मिनिट्स आर फॉल्टी म्हण दाखोवन येता. मुखार कावन्सिलर्स हे सांगता तेका बाबा तुवें सांगला प्रेस ब्रिफिंगाक आफ्टर द मिटींगे पयलीं सुद्दां न्हू मिटींग जातकीर तुवें ब्रीफ केला हेका मिडियाक
की हे फक्त 10 to 15% म्हण वाड म्हण आनी तो वयल्यान उलट सांगता ना तुमी कावन्सिलान डिसायड केलें तें तुमी भायल्यान उलयला आफ्टर द मिटींग दॅट इट इज ओनली 10 to 15%. म्हळ्यार इतले सुमार तुमी फोर्डिंग फंड करपाक एक कोण तरी गॉडफादर मालबाटांतल्या ताजे हेजे आदाराचेर हें कितें चल्लां सामकी लूटपा तुमी मुखार चल्ला म्हण सामकें दाखोवन येता. कित्याक हेजेर सांगपा म्हळ्यार कन्फर्मेशन इज टू फायनलायज द मिटींग एंड वेन द मिनिट्स आर नॉट इन ऑर्डर हाव यू कॅन क्लेम दॅट इट इज करेक्ट. दुसरें तो सांगता की ऑलरेडी मिनिट्स धाडले म्हण कन्फर्मेशन जायनासतना तुका मिनिट्स धाडपा रायट ना. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळ आणि ब्रिटीश एडव्हेंचर हांच्या जोडपालवान 70तल्या उस्ते गांवांत म्हादय न्हंयच्या पात्रात व्हायट वॉटर रिव्हर राफ्टिंगेक सुरवात जाल्या. रिव्हर राफ्टिंग करपाक मोठ्या प्रमाणात गोंयांतले तशेंच गोंया भायले पर्यटक येतात. ताचो नगरगांव पंचायतीत आर्थीक फायदो जाता म्हणून नगरगांव पंचायतीची सरपंच उर्मिला गांवस हाणें सांगलें. तशेंच रिव्हर राफ्टिंग करपाक येता त्या पर्यटकांनी वाठारांत हळशीक करची न्हय अशें आव्हानूय तिणें केलें. गेल्या 10 वर्सांच्यान आमच्या नगरगांव पंचायतीत उस्ते गांवांतल्यान वॉटर राफ्टिंग हो प्रकल्प चालू केल्लो आसा. हो प्रकल्प गोवा टुरिजमा मार्फत चालू केल्लो आसा. ह्या प्रकल्पाचो भरपूर अशे ट्युरिस्ट फायदो घेतात, आनंद घेतात. गोव्यातले तशें गोंया भायले सुद्दां भरपूर ट्युरिस्ट येवन हेचो फायदो आनंद घेतात. आमच्या ह्या प्रकल्पाचो आमच्या नगरगांव पंचायतीक आर्थीक हेल्प थोडोसो जाता. त्याच बरोबर जे ट्युरिस्ट येता ते तांकां सांगूंक सोदता की वॉटर राफ्टिंग करतना तुमची सेफ्टी बाळगात आणि जाता तितके नितळसाण राखपाची आणि आपलं पर्यावरण निवळ दवरपाचा प्रयत्न करा. कित्याक पर्यावरण हो आमचो मुख्य ध्येय कसो नितळ राखपाचो हो मुख्य ध्येय आसूंक जाय आणि मोठ्या प्रमाणात घेया आणि ह्या वॉटर राफ्टिंगेचो आनंद भरपूर घेया. बंदर कप्तान खात्यात चलिल्ले भ्रष्टाचार थांबोवचे अशें म्हणीत न्हंय येरादारीचे कर्मचारी आनी आयटकान पणजे बंदर कप्तान खात्याच्या भायर मोर्चा हाडलो. ओव्हरटायम केल्ल्या कर्मचाऱ्यांची थकबाकी दिवची तशेंच रो फेरी सेवेच्या खाजगीकरण जे आसा ते थांबोवचे आनी आमच्यो मागण्यो पुराय जाल्यो ना जाल्यार सगळ्यो फेरी मार्ग सेवा बंद दवरपाची शिटकावणी आंदोलकांनी दिली. बंदर कप्तान खात्यान चलिल्ले भ्रष्टाचार थांबोवचे अशें म्हणीत न्हंय येरादारीच्या कर्मचारी आनी आयटकान पणजे बंदर कप्तान खात्याच्या भायर मोर्चा हाडलो. आमी केल्ल्या ओव्हरटायमाची थकबाकी दिवपाची मागणी आंदोलकांनी केली. कांय अधिकारी सेवानिवृत्ती वाडून कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामार ठिय्या मारून रावपाचो यत्न करतात, जाका लागून तरणाट्या भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळनात. हाचेर आंदोलकांनी आवाज उठयलो. रो फेरयेत चलिल्ले खाजगीकरण थांबोवपाची मागणी आंदोलकांनी लावन धरली. चोडणा बुडिल्ल्या फेरीबोटीचे ऑडिट योग्य पद्दतीन करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी करची आनी आमच्यो मागण्यो पुराय जाल्यो ना जाल्यार सगळी फेरी सेवा बंद दवरपाची शिटकावणी आंदोलकांनी दिली. आमकां पासून आमचे ते लोक फेरबडी चलोवपाक स्टाफ हा न्हू आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय की तुम्ही जो भ्रष्टाचार ह्या खात्यान जो शिरकाव केल्लो आसा तेजेर कसली तरी बंदी हाडपाक जाय. कॅगाचो रिपोर्ट आहा कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ कॅग ताजो रिपोर्ट आसा की देर इज रॅम्पंट करप्शन इन दिस डिपार्टमेंट. आणि ह्या खात्यान आमकां माहिती मेळ्ळ्या प्रमाणे इनलँड वॉटरवेज तशेंच कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान कांय अधिकारी आसात जे रिटायर जावन हांगा परतून काम करपाक सोदतात. आमचो तेजेर खर निशेध आसा आणि जर तर एक्सटेन्शन दिले जाल्यार आमी इंडिपेंडंट हेजिटेशनाचेर हांगा कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा समोर बसतले. कित्याक नव्या भुरग्यांक संधी मेळपाक जाय, नवे रोजगार उत्पन्न जावपाक जाय. की रो फेरीबोटी आयल्यात तेजेर आमचो कांय निशेध ना, आमकां कांय ऑब्जेक्शन ना नवे फेरीबोटी आयल्यात. म्हणून नवे फेरीबोटी कॉन्ट्रॅक्टाक दिवपाक आमचो ऑब्जेक्शन आसा. कंपल्शन टू ब्रिंग दिस रो फेरीबोट थ्रू कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम. आम्ही सक्षम आसात, आमचे डिपार्टमेंट सक्षम आसा, आमचे सेलर सक्षम आसा, आमचे मागणी सक्षम आसा, वेल क्वॉलिफाईड आसा, वेल इक्विप्ड आसा जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम कित्याक? खंयच्याच खात्यान 24 वरां ड्युटी करिनात, पुढे आमी 24 वरां करतात. आमचो ओव्हर टायम आमकां टायमार मेळना. कायदो कितें म्हणटा की जर तर तुवें जुनान ओव्हर टायम केलो
जाल्यार जुनाचो ओव्हरटायम तुका जुलयाच्या सॅलरीन मेळपाक जाय. पूण हे खातें हांगा अनागोंदी कारभार चल्लेलो आसा. निबंदर एक फेरीबोटीक ऍक्सिडेंट जालो, जबाबदार कोण? आम्ही प्रश्न विचारता. जी फेरीबोटीक ऍक्सिडेंट जाला तेजे सेफ्टी ऑडिट जाल्ले, तर सेफ्टी ऑडिट केन्ना जाल्ले? बाकीच्या फेरीबोटीचे सेफ्टी ऑडिट केन्ना जाला? तेजे ऑडिट खंय आसा? तेजो रिपोर्ट खंय आसा? आयज तुम्ही काय 4 कामगारांक धरल्यात आणि तांचेर इन्क्वायरी करतात. पूण पोंच्यान जर फेरीबोटीच्यो प्लेटी जर गळपाक लागल्यो जाल्यार फेरीबोटीचे कर्मचारी फेरीबोट कशे सेव करतले? हेची जबाबदारी कोण घेतलो? हेची जबाबदारी कोणी तरी घेवची पडटली. आणि हो एक प्रमुख मागणी आसा. भावानो, आयज जर आमी हांगा जंगल्यात, आमी सरकाराक शिटकावणी दितात. आमी सगळ्यो फेरीबोटी बंद करूंक ना, आमी खंयच्योच रूट बंद करूंक ना. आमी जे ऑफ जाल्यात ते आयज हांगा येयल्ले आसात. म्हणून टायम वेळ्ळो आणि सरकारान आमचेर जर वेळ हाडली जाल्यार आमी सगळ्यो रूट बंद करून हांगा येतले. ही शिटकावणी आमी सरकाराक दिता. गौरेश गांवकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.